म्हणण्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सुगुणी पतीन कोणाक मेळत ती मोतयां प्रास मोलादीक. तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बकऱ्यालो आनी सण सोदून काडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चरकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्शण कपटी, सोबाय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाखणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दरवाट्याकडे तिका वाखणू. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेसाने तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाचतली. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेभिरांत आसलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालू. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचे शुभंपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सांत पावलोन तेसलोनिकेकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार खंयच्या घडये हें घडटलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतेल्या सोरा बरी येतलो म्हणून तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रस्तुत काळार येनो आयलेल्या बरी एकाचपणे तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखान नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां समटावन घालिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं न्ही काळोखाचीं न्ही. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतूर रावया. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवांक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्यांक तांचे तांचे ताकीत तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयणार गेलो.
5 तालंतां घेतलेल्या नौकरान ती वहिवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालंतां जोडली. तशेंच 2 तालंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालंतां जोडली. पूण 1 तालंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी दणीर एक फोंड काडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटी आयलो आनी येताच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालंतां घेतलेलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालंतां तुवें म्हाका दिल्ली. पळय, हांवें आनीकय 5 जोडल्यात. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेण्याचो म्हूण दाखयलय. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, म्हज्या धनयाच्या संतोशान वांटेली जा. उपरांत 2 तालंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्ली. पळय, हांवें आनीकय 2 तालंतां जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं पातयेण्याचो म्हूण दाखयलय. देखून व्हड संगतीचो जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयाच्या संतोशान वांटेली जा. शेकी 1 तालंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसटूंक नातल्ले कडेन तूं आरयताय. ह्या पासोत हांवें बियान वचून तुजें तालंत धरणी पोंदा पुरून दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नश्टे आनी अळशी नौकारा, धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसटूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मूं. तर म्हजो दुडू तुवें कित्याक वाडीक घालूं नाय? हांव फाटी येतास म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटा आसलें न्ही. काणगेया, देखून तांचे लागचें 1 तालंत आनी 10 तालंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतासर दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकाराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोणी. देवाचें उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचे ल्हान फुलसान तेरेज आपणाच्या ल्हान प्रायेर कार्मेलीत वडदी मुखांत्र जेजूचो पाटलाव करूंक आशेवन भितरले माद्रीच्या कोवेंता भितर सरता. पूण थंयसर तिचें जिवीत तितलें सुलाबायेचें न्हय आसलें. साबार कश्ट तिका भोगूंक मेळटा. ती सर्व कश्ट देवाची खुशी म्हूण समजून मोगान ती वेंगता. एकली सांगातीण माद्र केदाळारी सांत तेरेजान करच्या सर्व कामांनी सूख सोदून काडून तिका केणतली. पूण तेरेस तिका कितेंच फाटी जाप दिनासतना कालतेपणान सोंसतली. हें पळयलें ती माद्र एक दीस तिजे लागीं अशें विचारता, हांव तुका इतलें कश्ट दिल्यारी तूं कित्याक म्हाका कितेंच फाटी जाप दिनासतना विधेयपण दाखयताय? हाका तेरेज अशें जाप दिता, हांव अशें चलतां कित्याक म्हळ्यार तुका पळोवंक म्हाका संतोश भोगता. हें एक ल्हान घडीत त्या सांगातीण माद्रीचें जिवितांत व्हड परिवर्तन हाडूंक शकता. मोगाच्या न्हू, इतल्या ल्हान प्रायेर आपणाक लाबुल्लें तें कश्ट इतलें प्रबुध्द रितीन सोंसची ती सकत तिका खंय तावन लाभली. पयलें जावन सांत तेरेज एक भावार्थी स्त्री जावन आसली. पवित्र स्नाना वरवीं तिका लाबुल्लें तें भावार्थाचें देणें व्यर्थ करिनासतना जिविताच्या हर एक घडये ती भावार्थाच्या गुंडायेक पावोवंक कळनासतना वावुरतली. हेंच जावंक पावलें तिचें सकत. अशें तिचें जिवीतस क्रिस्ताक परगट करचें एक साधन जावंक पावलें. आज करोडांनी लोक तिच्या मुखांत्र जेजूक आपणावंक शकल्यांत. मोगाच्या न्हू, आयची देवस्तुती आमकां ह्याच दिशेन ध्यान करूंक आमकां उलो दिता.
स्पश्ट रितीन सांगचें जाल्यार खऱ्या भावार्थान सदां दैवीक मोगाची साक्षी जावंक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या शुभ वार्तेंत येदोळूस देण्याची ओपारी विशयान आमी आयकलें. देवान आमकां साबा रितीचें देणें दिल्यांत. थोड्यांक गावचें देणें, थोड्यांक बरोवचें आनी थोड्यांक उलोवचें. पूण ह्या सर्व देण्या पैकी भावार्थाचें देणें भोव उत्तम. पापा बेनेडिक्ट 16व्याच्या उतरांनी हेंच सांगचें जाल्यार भावार्थी एक आध्यात्मीक देणें. हें पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां देवातावन धर्मार्थ लाभलां. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमकां लाभल्लें देणें आमी अभिवृद्धी केलां वा व्यर्थ जावन पूर्ण दवरलां. कित्याक एक दीस आमच्या देवाक आमी जाप दिवंक आसा. ती घडी केदाळ येता म्हूण आमी नेणाव. देखून ह्या दिशेन आमी वावरूंक आसा. भावार्थ अभिवृद्धी करचें म्हळ्यार भावार्थाचे गुंडायेक देंवचें म्हूण अर्थ जाता. पूण कशें? हाका आजार जावन 1563व्या वर्सा चलिल्ल्या ट्रेंट विश्वसभे मुखांतर पवित्र सभा आमकां थोडी प्रायोगीक सल्ला वा सुचना आमकां दिता. धाकल्याक थोड्यो सांगचें जाल्यार पयलें जावन देवाक संपूर्ण रितीन पातयेवचें, देवाच्या उतरांचो जोगतो अध्ययन करचो, बरीं कामां आदारचीं, पवित्र येवकरिस्त तशेंच इतर साक्रामेंतांनी सक्रीय रितीन मेतेर जावचें. हाच्या की वर्तें आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन सताचें प्रतिपादन करचें. अशें केल्ले वरवीं आमी खरे भावार्थी जावंक शकता आनी आमच्या जिणे वरवीं जेजू कुसू हेरांक दिवंक शकता. हेंच जावन आसा आमचे जिविताचो उद्देश. उरिल्लें सर्व देणें ह्याच दिशेन भावार्थाच्या प्रसारणाक आमी वापरूंक आसा. धाकल्या सांगचें जाल्यार आमकां गावचें तसलें देणें आसा जाल्यार भावार्था विशयान गावचें, बरोवचें देणें आसा जाल्यार भावार्था विशयान बरोवचें. अशें आमकां देवातान लाभले सर्व देण्याचो जोगतो उपयोग करूंक शकता. पूण हें सर्व कार्यागत करूंक आमकां लाभिल्लो वेळ भोव उणो. आमी नेणाव केदाळा आमचो अंत येता म्हूण. हेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रा वरवीं आमकां जागयता. जिविताचे हर घडये देवाची खुशी समजून ताचे प्रकार चलचें एकमात्र काम वा मिसांव देवान आमकां दिलां. सोमी आमकां मेळोवंक येतना आमी तयार रावून व्हडा आनंदान करया निश्ठावन साकरा बरी देवाक वेंग मारूंक आमच्या जिविताची संपूर्णता आमी जोडया. मोगाच्यानो पवित्र येवकरिस्त जावन आसा आमचे भावार्थाचें मूळ. देखून त्याच येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय भावार्थ उसारून ताचो अनुभव जोडून तसो अनुभव समाजेन प्रसारूंक जाय ती कृपा देवा लागीं आमी मागया. आमेन.